सुरवातेक आमी गीत घेवया A14 पेज नंबर 7. A14 पेज नंबर 7. हे मोच्या उगडासा कोरा ही जेसूची आज्ञा मानून बाबाच्यानो फुडे सोरा मीस पेटोवंक मोनी तोड करून यादनीक सेवक भितूर सोरता येवकार दिवया गायोन करून मिसा बेटीक हाजीर जाया ल्हान व्हड पातकाची दूख करून. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिवं. आनी हे मिसाचे भेटेक माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक. आयची मिसाची भेट जोकिना आनी पीटर मार्कीस हांच्या लग्नाच्या दिसाक देवाक दिनवासून आमी भेटयता. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात जुली आनी जोझफ डिसिल्वा, तशेंच आंजेला आनी एंटनी. तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आयज पेनेलोप माकायला मिस्किता हे ल्हान भुरगीं आपलो पयलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी ओगीच रावन इल्लोसो वेळ हे मिसाचे सुरवातेक बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. रिचा भाव भयणीनो, बऱ्या गवळ्याच्या सातोळ्यान आमी आसा आनी किरीत भाशेन बऱ्या गवळ्याचो उलो वो ताचो आवाज आमच्या कानार पडटा तेन्ना हो आवाज आमी आयकता, वळखता, समजता. तरी आसतना जायते फावटी ह्या संवसाराच्या बोवाळान हो गवळ्याचो ताळो, गवळ्याचो आवाज सांडलेलो आसा. हे मिसाचे सुरवातीक आमी देवा लागीं बोगसणे आनीक एक फावटी मागुया. कित्याक आमी सोमयाचो ताळो आयकूंक ना, वो ताच्या ताळ्याक आमी फावो तें मोल दिवंक ना. आनी हे भाशेन संवसारी आवाजान आमी जायते फावटी सांडल्या. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं ह्या मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हांव म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच वार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या देवा लागीं मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, पातकाच्या खोंडान पडून गुलाम जाल्ल्या आमकां तुज्या चाकरांक तुज्या पुताचे खालतिकाये वरवीं उबारून तुवें तुजीं भुरगीं केलीं आनी आमचीं काळजां सर्गीच्या संतोशान भरलीं. तर हो संतोश सदांच आमच्या काळजांनी सांबाळून सासणाच्या संतोशाक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. विदेशांनी देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जुदेयांत आसलोल्या धर्मदूतांनी आनी भावा भयण्यांनी आयकल्लें आनी पेद्रू जेरुजाल्याक आयलो तेन्ना सुनोद केल्ल्यांनी ताची टिका करून म्हणलें, सुनोद करी नासल्यांगेर तूं कित्याक रावलोय
आनी तांचे बरोबर कित्याक म्हूण जेवलोय? तेन्ना जबाब दिवन पेद्रून एकान एक विस्कुटावून सांगलें, हांव जोप्पा नोगरांत आसलो आनी मागणें करतना म्हजेर भार आयलो. तेन्ना एका दर्शनांत एक व्हडली ओळ कशी चारूय कोनशांक धरून स्वर्गार थावन संवसारा येवशिल्ल्यान सोडलोलें कितें देंवता तें हांवें पळयलें. हें नीट म्हजेशी आयलें. हांवें ताचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मोनजाती, जनावरां आनी जिवाणी आनी अंतरोळावेलीं सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हणटालो तो एक ताळो हांवें आयकलो, पेद्रू उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हणलें, ना सायबा, कदींच ना. ओ पवित्र आनी मेळ्ळें हांवें केन्नाच खावूंक ना. आनीक एक पावट त्या स्वर्गावेल्या ताळ्यान म्हाका म्हणलें, देवान नितोळ केलां तें तूं अपवित्र म्हणूं नाका. हें अशें 3 पावटी घडलें आनी उपरांत सगलें परतून स्वर्गार चडलें. तेन्नाच हांव रावतालों त्या घराच्या उंबऱ्याशी तेग मनीस थांबले. शेजारिया थावन म्हाका मेळूंक तांकां धाडलोले आनी तांचे बरोबर वचूंक पाटी फुडें सरोनाका म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. हे 6 भाव म्हजे बरोबर आयले आनी आमी त्या मनशाच्या घरा गेले. आपल्या घरांत एक देवदूत उबो आसलो. आपणाक दिश्टी पडलो आनी ताणें आपणाक अशें म्हणलें म्हूण ताणें आमकां सांगलें, जोप्पाक पेद्रू म्हणलोल्या शिमावाक आपोवंक धाड. तो उलयतलो त्या उतरां वरवीं तुका आनी तुज्या आख्ख्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलोलो तोच पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी म्हाका सुमयाच्या ह्या उतरांचो उगडास आयलो. जुवांवान उदकान स्नान दिलें, पूण तुमकां पवित्र आत्म्याच्या स्नान मेळटलें. सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी विस्वास ठेवलो तेन्ना आमकां दिलां तेंच देणें देवान आमकांय दिलें जाल्यार देवाक आडकोड घालूंक हांव कोण? हें आयकून ते ओगे रावले आनी देवाक वाखाणून तांणी अशें म्हणलें, म्हूण तोच जिविताक पावयता तसलें जिवीत बदलप विदेशांक पर्यान देवान दिलें. देवाचें उतर हें, देवाचे उडपकार. आमचो जबाब जावन दी, देवा म्हज्या जिविताच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. परतून म्हणुया, देवा म्हज्या जिविताच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवते झोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अंतरेकता. जबाब, देवा म्हज्या जिविताच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिविताच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब, देवा म्हज्या जिविताच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण दाखय. तुज्या उर्चीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय. जबाब, देवा म्हज्या जिविताच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी मुखार विस्वास धरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी चडून वेतां. जबाब, देवा म्हज्या जिविताच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. उद्गार, Alleluia, 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 Alleluia. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी. हांव म्हज्या मेंढरांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. Alleluia, 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 Alleluia,
Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हळें, हांव तुमकां सत सांगता, जो मेंढरांच्या गोट्यान दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सरता तो चोर आनी नागोवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढरांचो गवळी. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढरांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढरां ताचो ताळो आयकतात देखून ताचे फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान ती वचनात पूण ताचे सरशिल्लीं ती पडून वेतात, कित्याक पोरक्याचो ताळो ती वळखनात. जेजून तांकां ही वपार सांगली, पूण जें तो तांकां म्हणटालो ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनीक एक पावट तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, हांव मेंढराचें दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागोवणे, पूण मेंढरांनी तांकां लेखूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जर कोण भितर सरत ताचें तारण जातलें आनी तो भायर भितर सरतलो आनी ताका चोरोव मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर, तें तांकां सुबापणान मेळोशें करचे खातीर आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू बरो गवळी. जेजू गवळ्यांचें दार. भाव भयणीनो, काल आयतारा दिसा आमी ह्याच शुभ वर्तमानाचेर नियाळ केला आनी काल आमच्या नियाळाक आमी खेरीत भाशेन म्हणलां, हो गवळी जो आमचे भितर आमकां दिल्लो आसा तो आमचो इम्यून सिस्टम, आमची प्रतिकार शक्ती, भोव करून ह्या दुयेंसांचेर आनी ह्यो वेगवेगळ्यो पिडा ज्यो आमचे भितर सरूंक सोदता तांचेर आड वचूंक आनी आमकां राखूंक. मेंढराचो गवळी जो आसा तो तांकां एक एकल्याक नांवान वळखता आनीक ताचो ताळो आयकून ही मेंढरां ह्या गवळ्या फाटल्यान वेतात. दुसरे वाटेन दुसरो आनीक एक ताळो आसा जो गवळी न्हय ताचो. तांकां जेजून म्हणल्यार चोर आनी नागोवणे, कित्याक चोरूंक आनी नागोवंक येतात, फकत आपणाच्या फायद्याक येतात. आनी ह्याय दुसऱ्या गवळ्याचो, जो गवळी न्हय, ह्या शेळयांचो गवळी न्हय, ताचोय आवाज ह्या शेळयांक येता. आयज जे परिस्थितीन आमी आसा, आयज संवसारान बोवाळ इतलो आसा की सुसेगाद बरे भाशेन जरी तर आमी देवाचें उतर आयकतले हांव जाल्यार पासून, हो इन्स्पिरेशन आमी घेवंक सोदतले हांव, उत्तेजन आमी घेवंक सोदतले हांव जाल्यार पासून संवसाराचो बोवाळ आयज जायतो जाल्लो आसा. न्हयच फकत भायलो नॉयज पोल्युशन म्हणटा तो, पूण आमच्याच भितर पासून आयज बोवाळ जायतो. कित्याक जायतीं चिंतनां आसात, जायते आमचे आवंडे आसात, जायते आमचे मुखार चॉयसीस आसात विचून काडपाक. आयज एडवर्टीजमेंट जायतो आसा, खंयसरूय वच एडवर्टीजमेंट येता, जावं ती प्रिंट मिडिया जावं इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, कसलीय मिडिया जावं ताचेर एडवर्टीजमेंट आयज जायतो आसा. म्हणटूच आमच्या दोळ्यांक, आमच्या कानांक आयज बोवाळ जायतो आयकूंक येता. आनी ह्या बोवाळान भितर आमी आमच्या गवळ्याचो ताळो आयकून घेवन सुबां जिवीत जोडून घेवपाक आमकां उलो. भाव भयणीनो, एक गेम आसा बरीशी, ती आयज तुमच्या घरांत एक एकल्यान खेळूंक जाता. तुमच्या घराब्याची गेम कशी, फॅमिली गेम.
करूंक जाता जाल्यार पळयात. एकल्याच्या दोळ्याक बांदतात ब्लायंड फोल्ड आनी ताका पयस दवरतात. एकलो गवळी कसो जाता आनी जाचे दोळे बांदलेले आसात, जाका कुड्डो केल्लो आसा, ताका डिरेक्शन दिता. म्हणजे ह्या वाटेन वच त्या वाटेन वच आनी थंय तावन हांगासर पावपाक जाय. मोदें जाय जाल्यार आडकोडी दवरूंक जातात. हो जो गवळ्याच्या नांवान जो डिरेक्शन दिता, ताचे भोंवतणी आनीक दुसरे आवाज तुमच्यान करूंक जाता. घोडे तुमचो म्युजीक सिस्टम चालू करूंक जाता, टीव्हीचेर घोडे न्यूज घालूंक जाता, जाय जाल्यार थोड्यांनी थालयो धाडोवपाक जाता. आवाज दुसरे दुसरे भाशेचो. जितलो आवाज चड जातलो तितलो जाच्या दोळ्याक बांदून कुड्डो केल्लो आसा ताका ज्या जाग्यार पावपाक जाय थंयसर पावपाक जावचें ना. डेस्टिनेशन चुकतलें वो वाटेर आदळून पडटलो. पूण जरी तर जाच्या दोळ्याक बांदलेले आसा ताणें आपले कान ह्या गवळ्याच्या आवाजाचेर फिक्स केले जाल्यार आडकोडी आसून पासून दोळ्यांक दिसती पडना जावन पासून जंय तो पावपाक जाय थंय पावतलो. आयज करून पळयात, घरा लागीं बसून ही गेम खेळात सगळीं आनी समजून येतलें की आमी हो आवाज गवळ्याचो येता तो सगळ्या बोवाळां भितर आयज आमचो गवळ्याचो आवाज साणून गेला काय, आनी हो गवळ्याचो आवाज साणून वचून आमी साणल्या काय. घोडे जायत अशें जाल्लें आसा. आमकां संवसारान सगळे तरेचो आवाज बोवाळ जाल्लो आसा, भितरलो तसोच भायलो आमी साणून गेल्या. एके भाशेन आमच्या गवळ्याकूच आमी साणून उडयला. जाल्यार आयज हो गवळी नव्यान उलो मारता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी बरे भाशेन पळयलां पेद्रू एक गवळी कसो, न्हयच फकत जे कोण जुदेव आसले तांकां, न्हयच फकत जाणी कोणें बावतिजम घेतला तांकां, पूण सगल्यांक विदेशांक पासून देवाचें उतर, विदेशांक पासून देवान देणें दिलां हें मानून घेता. आनीक स्वर्गावेली एक खुणा कशी, एक विजन जी बोशी आयली जेवणाची, सगळे तरेचीं जनावरां आनी कितें कितें थंयसर आसलें. आनी पेद्रूक म्हणलें मार आनी खा. आनी पेद्रू म्हणटा ना हांव हें खावचो ना कित्याक तें पवित्र न्हय. आयचें हें पयलें वाचप जें आसा तें जेवणा विशीं आमकां सांगूंक प्रयत्न करिना. म्हणजे खंयचें जेवण पवित्र आनी खंयचें जेवण मेळ्ळें हें सांगपाचें प्रयत्न करिना. पूण खेरीत भाशेन प्रयत्न करता आमकां सांगपाक की ह्या संवसारान जीं आसात, खंयच्याय धर्माचीं जावं, खंयचेय जातीचीं, खंयचेय कातीचीं जावं, तांतलीं मदलीं थोडीं जाणां कडेन पातकी जावं, चुकलेलीं आसात आपल्या जिवितांत, तीं सगळीं देवाचें उतर आयकूंक तांकां भाग आसा, एलिजिबल टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड. आनी ही देवाची देणी, हो देवाचो ताळो आयकून देव जंय आमकां बरेपणाक व्हरता, सुबान जिवीत दिवंक थंयसर पावपाक आमी सगळीं एलिजिबल. मागीर आमी खंयच्याय धर्माचीं जावं, खंयच्याय वाड्यांतलीं जावं, खंयच्याय गांवांतलीं जावं, पूण हें देणें घेतलो जाल्यार जाच्या दोळ्याक बांदलेलें आसा वो जो घोडे काडूकन आसा ताणें हो ताळो आयकप एकदम गरजेचें. तर आयज आमचो गवळी जेजू क्रिस्त आमकां हो ताळो दिता, आवाज दिता, आमकां आपयता. सगळ्या वायटांतलीं, सगळ्या पातकांतलीं आमी कुशीन रावंक, आमचें जिवीत बदलूंक आनी हे भाशेन जेजू सुबान जिवीत दिता त्या जिवितान आमी येवंक. आनी खेरीत भाशेन हें सुबान जिवीत आमकां साक्रामेंतांनी दिता. जेजून आमचे पासत 7 साक्रामेंत घडोवन दवरलेले आसात. हे साक्रामेंत घेवंक बावतिजम घेवप गरजेचो. आनी बावतिजम घेवन आमी मिसाचे भेटेन भाग घेवन जेजूक घेता. आमी कुमसाराच्या साक्रामेंतान खेरीत भाशेन आमचे पातकांचें बोगसणें मागूंक आमकां सयेग आसा. आनी हेर साक्रामेंत जे आसात तातूंत कुरपेर कुरपा आमकां मेळटा. हातूंतल्यान आमकां सुबान जिवीत जोडूंक जाता. तर देवाक एकवटून रावन आमच्या गवळ्याचो ताळो ह्या बोवाळान भितर पासून बरे भाशेन आयकून आमचें जिवीत निठायर घालून सासनीक जिविताक, सुबान जिविताक आमी वेंग मारुया. बेडोने वेडार गीत घेवया. C14 पेज नंबर 34. C14 पेज नंबर 34. देणी आमची पेटोवंक हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मोरां तो गोरबीता, स्विकार कर म्हूण
प्रातून मागता गोवा उंडो आदारार हाडटा दाकाचो रोस समोर पिता आमचे तोसू चोर भेटोयता मारून घे म्हूण विरोध करता आमचो उंडो बदलतलो जेजूची कूड तो जातलो आमकां परतून तो मेळटलो जेजू आमचे काण जातलो ताकाचो रोस बदलतलो जेजूच रगत तो जातलो जेजू आमकां पिवोन दितलो आमचो आत्मो तादोस जातलो देणी आमची पेटोवंक घालता आमची काळजां तातूंत घालता आमची मोनां तुगोर पिता स्विकार कर म्हूण तातूंत मागता म्हज्या भावा भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पयस सभेच्या दावाक सविस्पर मानून घेवं बापा सगल्या देण्याच्या दातारा तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओंपता आनी जशें इतलो व्हड संतोश बगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें तशेंच सर्गींचो तो उचारा व्हरतो अप्रेमीत संतोश आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकांचो लांब युग सोंपलो इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपूर्णायेक पावलो देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस करतो स्वर्ग आनी संवसार बल्लाच्या वैभवान सर्गीन तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगोटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो
मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. भोव करून ह्या दिसांनी कोविड-19 पिडेन सरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांक तुज्या गोपान घे म्हूण मागता. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगली तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुबापणी जिवीत दिता तो गोवळ्याचो ताळो आयकूंक आमच्या जिविताचें ओगेपण आमकां गरज. आमी कसल्या कसल्या बोवाळान आसां काय इल्लोसो वेळ ओगीच रावया. तुज्या जिवितान कसलो बोवाळ चल्लेलो आसा घडये तुज्या कामाचो, वावराचो, जबाबदारेचो, वो संवसाराचे एडवर्टिजमेंट्स जे चलतात ताचो, वो आनीक दुसरे तरेचो आवाज बोवाळ इल्लोसो वेळ ओगी रावन चिन. आनी ह्या संवसारी जिवितांतल्या सगळ्या बोवाळां मदें आमचो कान, काळजाचे आनी मनाचे कान आमी आमच्या गोवळ्या जेजूच्या उल्याक ट्यून करूंक आमकां कृपा मागुया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र आसूं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक तुजी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका स्थरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणें.
मोगाळाची येसू मोगालाची येसू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्या घेवंक आशेतां. आशेतां. हे घडयेक हे गोडेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण आसा समजून म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. सुम्याचे सुये आमच्या काळसात रावूंक ये. आमच्या काळसात रावूंक ये. सुम्याचे सुये आमच्या काळसात रावूंक ये. आमच्या काळसात रावूंक ये. सुम्याचे सुये आमच्या काळसात रावूंक ये. आमच्या काळसात रावूंक ये. शिसा मदें उबो रावन जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे समारंभणेन तुज्या सासनीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवन कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, केरीत भाशेन उगडास करता. गरमी वाडल्या ह्या दिसांनी चतराय धरची. लॉकडावन रिलॅक्सेशन दिल्लें आसा, पूण भोव करून सुमार 10 वाजता ते 4 वाजता जाता तशें भायर सरचें न्हू आमी, कित्याक हीट वेव येवपाची आसा अशें आमकां कळयल्लें आसा. देखून आमची भलायकी बरे भशेन सांबाळुया आनीक एकामेकाकूय आदार दिवया. जाता तितली आमच्या घरान भितर रावुया. फकत गरजेच्याच कामांक भायर सरुया. तशेंच उगडास करता हो इकॉनॉमीक रिवायवल जो आमच्या देशाचो करपाक प्रयत्न चालू केल्लो आसा. आमी सगल्यांनी चिकालीच्या भावा भयणांनी आमकां जें कितें जाय ताचो बरे भाशेन अभ्यास करून आमची सजेशन्स दिवंक आमी तयार जावुया. सांजेर 5 वाजता तेरसाचें मागणें जातलें आनीक 7 वाजता पवित्र संस्काराक बसोण. कोरोना व्हायरस पिडे खाल आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण हे मागणे आमी बापाक उबारता आसतना केरीत भाशेन आमच्या भारत देशान केसीस वाडलेल्यो आसात. भोव करून आमच्या शेजाऱ्याक महाराष्ट्रा आनी गुजरात आनी दिल्ली. केरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद आनी देवाची सुरक्षा ह्या आमच्या भावा भयणांक मागुया. सूर पदवीदार आनी काकलुतसार देवा, सूर पदवीदार आनी काकलुतसार देवा, तुज्या केरोचनेचो तुज्या केरचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. तो प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्या पासत कश्टतल्या पासत तुका आमी तुका आमी प्रार्थना उबारता. प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडायेन आयकून घे. कोणालाय आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली यावचीत सुरू जाली पेस्त पिडा पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाली येवंक नियंत्रणा खाली हे पिडेक लागून पिडेक लागून दोगदवतल्यांक दोगदवतले बेगीनूच इलाज बेगीनच इलाज
आनी तांच्या कुटुंबांक तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती पावती बॉल शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार मागूं तुजो आदार मागूं आमी तुजे सुरशीं आमी तुजे सुशी येता येता हे पिडेचेर हे पिडेचे अभ्यास करतल्या अभ्यास करतले विज्ञानाक विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन गुणादिवासी बेगीनूच सोदून काडूंक बेगीनूच सोदून काड आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे आमी मागता आमी मागता आमच्या सरकाराक आमच्या सरकार आनी भोव करून अनुभव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर तुझ्या बरोबर फावो ती पावलां मारूंक पावती पावला मागूं तुजे जाणवायेन जाणवाय उजवाडाय उजवाडाय जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सोम्यावरी आमेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत घेवया F20 पेज नंबर 95. F20 पेज नंबर 95. बापान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोलान सुक्तीन देसा देसान सोगल्या मोजे गोपाय जाया संसार सोपो पुर्या तुमची सांगाती हांव आसा संसार सोपो पुर्यान तुमची सांगाती हांव आसा संसार सोपो पुर्यान तुमची सांगाती